डॉक्टर जेन्ना आमी कातीचे डॉक्टर अशें म्हटलें तेन्ना सगळ्यांचे लक्ष दोन प्रश्नांचेर आसता. जशें हांवें आतां म्हटलें की एक ते उमरांचेर आनी दुसरें म्हणजे हेअर फॉल जो तुमी मेन्शन केलो. तर हेअर फॉलाची अपार्ट फ्रॉम PCOS बाकीचीय कारणां आसात काय? दादल्याकूय तांकां दे आर ऑल्सो कन्सर्न की सगळ्यांकूच बेगीन टक्कल येवचें अशें दिसना म्हजे भशेन. सो ताचे विशीं तुमी म्हणजे तुमचें म्हाका मार्गदर्शन करचें. हय. आतां आमचे केंस आसता पळय, तकलेचेर जे केंस आसता तांचेय सायकल आसता. सायकल म्हणजे कितें? ग्रोईंग फेज म्हणजे जंय आमचे केंस लांब जातात, स्टेडी फेज जंय आमचे केंस लांब जावन उरतात आनी फॉलिंग फेज थोडे केंस गळटात. सो पर डे अप टू 100 केंस गळप इज नॉर्मल. पूण जेन्ना ते चड गळपा लागता आनी एवरी डे तुका खूबच केंस गळटाशे दिसता, दॅट इज नॉट नॉर्मल. बरोबर. कळ्ळें? सो आजकाल कितें जालां, हॉर्मोनल चेंजीस ते सांगलाच हांवें. तशें दादल्यां मदीं खूब हॉर्मोनल चेंजीस जातात. तांचे एंड्रोजन लेवल वाडटा, टेस्टोस्टेरोन लेवल वाडटा, जे खूब आतां जिमान वचून खूब वेट्स मारतात, ते प्रोटीन घेतात पावडर, ते जेन्ना अति प्रमाणान जाता पळय तेन्ना तांचेय केंस गळपा लागतात. थायरॉयड आसता, खुबशा दादल्यांकूय आतां थायरॉयड प्रॉब्लम जावपा लागला, हायपोथायरॉयड, हायपर थायरॉयड, ह्याही कारणांक लागून केंस गळटात. दुसरें आनी एक मेन कारण म्हणजे कितें? आतां मनशाक खंयचेय दुयेंस जालें समज, आतां कोविडा वेळार कोविड वॅक्सिनेशन किंवा टायफॉयड, मलेरिया, डेंग्यू अशी व्हायरल इन्फेक्शनां किंवा बॅक्टेरियल इन्फेक्शनां जालीं की मागीर 3 म्हयन्यांनी केंस गळपा लागतात. आनी गळटा म्हणजे अशें गळटात की सामकी ती भिवून सामकी धांवून येता आमचे कडेन, अशें केंस गळटा. मागीर प्रेग्नन्सी, आफ्टर डिलिव्हरी केंस गळटात. डिलिव्हरी जशी जाली, प्रेग्नन्सीन भरपूर केंस येतात, पूण आफ्टर डिलिव्हरी तांचे एक 3 म्हयन्यां भितर केंस गळपा लागतात. दीस इज ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. बॉडीचेर स्ट्रेस जाता, ताका लागून ते केंस गळटात. मागीर कोणाचे कितें स्ट्रेस जालो म्हणजे कितें आपलो क्लोज जाता, सडनली बापूय एक्सपायर जालो किंवा आवय, म्हणजे सडनली यंग एजीर, तेन्नाय तांकां एकदम जर स्ट्रेस घेत तांणी जाल्यारूय तांचे केंस गळटात. मागीर डायटरी डेफिशियन्सी, विटामीन B12 डेफिशियन्सी, आयर्न डेफिशियन्सी, विटामीन D डेफिशियन्सी, अशे कितलेशेच जे आयर्न, मिनरल्स आनी विटामिन्स जर खाणा जेवणान जर कमी प्रमाणान आसतात जाल्यारूय केंस गळटात. मागीर तरेतरेचे ट्रिटमेंट्स करतात, आतां कॅमिकल लायतात आनी तरेतरेच्यो हेअरस्टायली करतात. सो तांचो अतिरेक जालो की केंस गळटात. सो अशी भरपूर आनी कांय जाणांक मेडिकेशन दिवचे पडटात. फॉर एक्झाम्पल आतां कॅन्सर पेशंटाक किमोथेरपी दितात, पूण तांचेय केंस वतात. पूण कितें, ते सगळे टेम्पररी फेज आसता आनी जशें ते मेडिकेशन बी जशें सोंपलें तांचे केंस आशिल्ले तशे परत येतात.